हांव समिधा कुंकळकार आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांबली पळोवया ताज्यो हेडलायन्स। फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आचारसंहिता केल्या लागू। विधानसभेत अर्थीक अनुदान जाहीर करपाचेर निर्बंध घालपाची विजय सरदेसायान केली मागणी। जाल्यार हे विशीं निर्णय घेतले बेगोबेग। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती। खासगी विधिमंडळ थारावा वेळार विधेयक मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधकांची सभापतीच्या हौदात धाव। विरोधकांनी दिल्यो घोषणाबाजी। सभाघराचे कामकाज 2 वेळा केले तहकूब। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वन मावळिंग वाठारांतूच उबारतले। मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाचे आश्वासन। गरजेची प्रशासकीय प्रक्रिया पुराय जाले उपरांत कामाक करतले सुरवात। गावाचे अस्तित्व काबार करपी मेगा प्रकल्प नाकाच। कारापूरच्या लोकांचो मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक खर विरोध। या प्रकल्पा आड संघटितपणान दितले लढो। लोकांची शिटकावणी। फोंड्या पोटवेंचणुकेच्यो तारखो जाल्यात निश्चित। 9 एप्रिलाक जातली पोटवेंचणूक, जाल्यार 4 मेक जातली मतमेजणी। भारतीय वेंचणूक आयोगान केली जाहीर घोषणा। आयतारात आपली चिमलाची ग्रामसभा। व्हड प्रमाणात ग्रामसभेक थळावे हाजीर रावपाचे आशिल्ल्यान सुवाते वयल्यान जालो बरोच बोवाळ। आता पळयात खबरो विस्तारान। तर आयज विधानसभा अधिवेशनाचो 7वो दीस। आयच्या दिसाच्या घडामोडी विशीं अपडेट घेवन आमचे बरोबर जोडला आमचो रिपोर्टर गौरेश गांवकर थेट विधानसभा संकुलांतल्यान। गौरेश, तुका आयकुपाक येता? हय समिता। तर फोंड्या इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट जो आसा तो लागिल्लो आसा, तर आता असेंब्ली चालू दवरप काय ना, नेमके घडला कितें आनी कितें म्हायती मेळटा तुका हे विशीं? हय समिता, आता सद्याक आयज दीसभर जी चर्चा जाली ती हेजेरूच आशिल्ली की जो कोड ऑफ कंडक्ट जो आसा तो कोड ऑफ कंडक्ट काल ऑलरेडी लागलेलो आसा फोंड्या बायपोल जे इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक लागून। आनी तितून भितर आता पळोवपाक गेले जाल्यार कोड ऑफ कंडक्टान एक पॉयंट आसा, तो पॉयंट म्हणजे कसलेच फायनान्शियल ग्रांट्स जे आसात ते गव्हर्नमेंट अनाउन्स करूं शकना किंवा तितून गव्हर्नमेंट कसलेच एश्युरन्स दिवंक शकना। असे खूपशे पॉइंट्स ह्या कोड ऑफ कंडक्टाचे जे गायडलायन्स असतात त्या गायडलायनीन आसा। सो आता प्रश्न येता की फोंड्या इलेक्शन जे आसा ते फोंड्या इलेक्शन खंय तरी हो जो कोड ऑफ कंडक्ट आसा आनी ह्या कोड ऑफ कंडक्टाक लागून असेंब्ली आता चलतली काय ना असो प्रश्न येता। आनी हेजेर सभागृहान आयज विजय सरदेसायान हो पॉयंट ऑफ ऑर्डरांतल्यान प्रश्न काडलो की आता फुडें कशें कितें वचपाचें आनी फुडें असेंब्ली कशें कितें चलोवपाची हे स्पिकरान क्लियर करचें म्हणून। जाल्यार हेजेर थोडे वेळ डिस्कशन जालें आनी डिस्कशन हे आमकां पळोवपाक मेळ्ळें। तितून विजय सरदेसायान सांगलें की फायनान्शियल ग्रांट्स जेन्ना गव्हर्नमेंटान पास करूंक जायना किंवा कसलेच एश्युरन्स गव्हर्नमेंटान दिवंक जायना जाल्यार असेंब्ली चलोवन फायदो कितें? असेंब्ली ओपोजिशन जे आसात किंवा बाकीचे जे आमदार आसात ते आपले जे प्रश्न आसात ते प्रश्न काडटले, मागीर तेजेर तेका जे गव्हर्नमेंट आसता गव्हर्नमेंट सायडीन जे मंत्री आसता त्या मंत्र्यांक तेजेर उत्तर दिवपाक जाय। जाल्यार जेन्ना उत्तर दिता तेन्ना तांकां कसले तरी एश्युरन्स कितें तरी सांगचे पडटले। सो ते समज सांगले ना जाल्यार हे असेंब्ली सेशन आसा ते चलोवन फायदो कितें अशे प्रश्न काडले। मागीर तेजेर जेन्ना सीएमान जेन्ना तेजेर उत्तर दिलें जाल्यार सीएमान सांगलें दनपार मेरेन आपूण हेजेर क्लॅरिटी कितें आसा ती हाडटा म्हणून। आनीक सद्याक तेजेर जेन्ना चर्चा जाताली त्या चर्चेन दिगंबर कामत जो सिनियर आमदारूय जावन गेल्लो आसा आनी तो मुख्यमंत्री जावन गेल्लो आसा। सो दिगंबर कामतीन जेन्ना थंय जेन्ना तो दिगंबर कामत उलयलो तेन्ना दिगंबर कामतीन अशेंय म्हटलें की हाऊस जो आसा तो हाऊसान कोड ऑफ कंडक्टाचे काय लागना, हाऊस कितें डिसिजन घेवंक शकता। पूण तेजेरूय मागीर जेन्ना खुबशे अशे प्रश्न उप्रासले की सीएम कसलेच फायनान्शियल ग्रांट्स दिवंक शकना। आतां मेन म्हणजे प्रश्न येता तो आता बजेट जे आसा हे बजेट सेशन आसा आनी बजेट जे आसा ते 31 मार्च पयलीं पास जावपाक जाय आनी सगळी जे विविध खातीं आसात त्या खात्यांक तसो पयसो वयता। पूण 31 मार्च पयलीं समज बजेट पास करतलो जाल्यार आमचे जे इलेक्शन जे फोंड्या इलेक्शन आसा ते 9 एप्रिलाक आसा। सो हे बजेट जे आसा ते बजेट पास केन्ना करपाचें हो मेन प्रश्न येयल्लो आसा। आनी तितून भितर आमकां अशी आतां सुत्रां कडल्यान एक अशी म्हायती मेळिल्ली आसा ती म्हणजे बजेट आता 2:30 जेन्ना हाऊस
परत सुरवात जातली, जेन्ना आफ्टर लंच ब्रेक जेन्ना 2:30 हावजाची परत सुरवात जातली, तेन्ना खंय तरी बजेट जे पास जावंक शकता, जे फायनल जे बजेट आसा ते पास जावंक शकता अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा. सो आतां ही कितपत खरी जाता आनी सरकाराचे तशेंच सभापतीचे हेजेर स्टेप कितें आसतली ती पळय सारकी आसतली समिता. या. देव बरें करूं गौरेश, महत्वाची अपडेट आमकां दिल्ल्या बद्दल. हे विशींचे अपडेट्स आमी आनीकूय तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. तर आतां आमी वळया फुडल्या खबरां कडेन. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर चालीक लायिल्ल्या मॉडल आचारसंहिते खातीर सरकाराक विधानसभेक कसलीच अर्थीक अनुदान जाहीर करपाक मेळना असो आदेश वेंचणूक आयोगान जाहीर केला. हे आचारसंहितेचो विधानसभा अधिवेशनाचेर परिणाम जातलो काय असो प्रस्न विचारलो तेन्ना ह्या प्रकरणाचेर सविस्तर नियाळ घेतले आनी उपरांतच प्रतिक्रिया दितले अशें सभापती गणेश गांवकारान सांगलें. जाल्यार चालू आशिल्ल्या विधानसभा अधिवेशना संबंधी वेंचणूक आयोगाचें मत मागलां. आयोगाचें मत मेळ्ळे उपरांत फुडलो निर्णय घेवन फुडलीं पावलां उबारतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें. डिस्कशन फोंडा बायपोल हांवें ऑलरेडी अनाउन्स केलें भारतीय जनता पार्टी सिरियस आनी 100% फोंडा बायपोल इलेक्शन्स आमी जिखतले. रिगार्डिंग द इलेक्शन सेशन इज गोईंग ऑन, वी आर टेकिंग द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमिशन. ओके, जो पर्यंत इलेक्शन कमिशनाचो व्ह्यू जो आहा पळय मागतले देखून तेज्या उपरांत वील टेक द डिसिजन. कारण कोड इज फॉर द साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वन मावळिंगे वाठारांतूच उबारतले अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगलें. हे स्टेडियमा खातीर संबंदीत पंचायत वाठारांत सुवात निश्चित केल्या. गरजेची प्रशासकीय प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत बेगीनूच प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात जातली. तशेंच गोवा क्रिकेट असोसिएशनान ह्या वाठारांत स्टेडियम उबारपाचो निर्णय घेतला. ताका लागून हे विशीं अधिकृत घोशणा जातली अशेंय आमदारान सांगलें. क्रिकेट स्टेडियम वन मावळिंगे पंचायत ह्या एरियेनूच जातलो. कन्फर्म म्हणटा तूं कन्फर्म जाल्लो. कशें बिकॉज हे जालो तो प्रोसिजर जाल्लो ना, पूण पेडणे बा तेंचो जागो घेतलेलो आहा जीसीएम. तो आसतलो जागो न्हू सरकारा कडेन. पूण थिंगा ते कडेन ऑलरेडी सगळे परमिशन बा आसा, हिंगा ताका परमिशन घेवंक जाय, सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर. ना पूण तें डिसिजन जाल्लें आसा अबाउट टू स्टार्ट अशा परिस्थितीन आसा. पूण जीसीए डिसायड करपी न्हू हितून बाबा डिसायड करता. जीसीएनूच डिसायड केल्लें आसा की हो इंटरनॅशनल स्टेडियम म्हणटा तो वन मावळिंगे कुडचिऱ्या पंचायतीनूच जाता, गोंय कॉन्स्टिट्युन्सीनूच जाता. बिकॉज तुमी स्टेडियम अनाउन्समेंट करता जीसीए कडच्यान सांगू हेजेर कांय जीसीए कडसून येता जाल्यार अधिकृत अशी घोशणा आहा न्हू ती जातली. पण आय एम कॉन्फिडंट दॅट जीसीए इज कन्स्ट्रक्टिंग दीस इंटरनॅशनल स्टेडियम इन मयम कॉन्स्टिट्युन्सी. श्युअर. प्रायव्हेट ग्राउंड वेर्णा घेऊन जेमी जालो आणि गव्हर्नमेंटाचे पयलीं लागून फक्त प्रोसेसच चालू आसा. प्रोसेस चालू आहा म्हणजे तेजेर एक प्रश्नचिन्ह आहलें न्हू. हो धारगळे जावपाचो काय मय मतदारसंघात जावपाचो. आमी जेन्ना मतदारसंघाचो चार्ज घेतलो तेन्ना पासून आमी ह्या कामा खातीर चड विशय ताणून धरलेलो आहा की हो स्टेडियम थंय येवपाक जाय. ती फिजिबल जागा आसा, स्वता जीसीएन घेतलेली आहा जागा, ती एरियाय चड आसा. त्यामुळे हो विशय थंय जावपाक जाय हे सगळ्यांक म्हणून दिसता. मार्क बीन जाले, मार्क जागो बीन सगळो बीन जालो, सर्वे जाल्ले आसा, लेआउट प्लॅन जाल्लो आसा. गांवाचें अस्तित्व काबार करपी मेगा प्रकल्प आमकां नाकाच असो निश्चय करीत कारापूरच्या लोकांनी मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक खर विरोध केला. ह्या प्रकल्पा आड संघटीतपणान लढो दिवपाचें लेगीत लोकांनी थारायलां. फाटल्या कांय दिसांच्यान कारापूर जावपी मेगा हावजिंग प्रकल्पा आड लोकांचो विरोध वाडत आसा. ह्या प्रकल्पा आड आयतारा सांजे उसरा कारापूर जाहीर बसका जाली. हे बसकेक एसटी समाजाचे भाव मेळून 200 परस चड लोक वांटेकार जाल्ले. तातूंत बायलो आनी जाणटे नेण्टांचोय आस्पाव आशिल्लो. हे बसकेक सामाजीक कार्यकर्त्यांनी मार्गदर्शन केले. ह्या वेळार थळाव्या तरणाट्यांनी लेगीत आपली भूमिका स्पश्ट केली. आयज हो प्रोजेक्ट जर जालो जाल्यार हेजो परिणाम फाल्यां आपल्या भुरग्यांक भोगचे पडटले. ही ताका जाणीव जायत आसा आनी लोक आतां भायर सरत आसा. लोकांचो एकच विशय आसा की ह्यो जमिनींचो हक्क जर आमच्या लोकांचो पयलीं पासून आसा तांकां मेळपाक जाय. आनी हेजे जे परिणाम जे फाल्यां गांव भोगतलो, हेजे
जावपाचें आसा हे परिणामाक जेन्ना आतां लोकांक कळटा की कितें परिणाम जातले तेन्ना लोक आतां पेटून उठटा. लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका. लोकांक दिसता की हो प्रोजेक्ट जाता लोकांक विश्वासान घेवना अशें लोकांचें मत आसा. सो तेजें आतां अवेरनेस जाता चालू आसा. सो कायदेशीर कितें प्रक्रिया करपाक मेळटा ते आमी सध्या पेपर वर्क चालूच आसा. सो अगेन्स्ट दॅट एज अ अवेरनेस म्हणून गांवांक कळपाक जाय की फुडें जावन कितें जावपाचें आसा हांगा. उदकाची स्थिती कितें आसा हांगा ऑलरेडी आपले लोक सांगता की बिकॉज ऑफ सद्याचें वयर जें डिफॉरेस्टेशन जालां तेज्या खातीर ऑलरेडी गवर रेडे जावं वायल्ड एनिमल्स जावं ऑलरेडी शेतांनी आतां शेतां नश्ट करता. आयज हे वायल्ड एनिमल्स सकयल पावले. फाल्यां जे उदक येतालें नॅचरल सोर्सांच्यान जे प्लॅटोचेर पाजरून सामके ते स्प्रिंग वॉटर जावं तळ्यांनी आमचे ज्यो बांयनी उदक येतालें तें आतां उदक सुद्दां बंद जालां अशें काही लोकांचें म्हणणें आसा. सो हे जर आनीक 2-3 पावसा गेल्यार कांयच उदक मेळचें ना. सो सगळ्या तरेनी हांगासर प्रॉब्लेम जावपाचे आसा. ही जेन्ना जाणीव आतां लोकांक जाता तेन्ना लोकांक दिसता की हो प्रोजेक्ट हांगा नाका आनी त्या खातीर हांगा ऑलरेडी एक अवेरनेस जावं एक मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो आसा. हांव सांगूंक सोदतां की तुमी जर आयज मातशे वयर सरून पळयशात आजून जाल्यार हे लोक आमचे न्हू. हे आमकां लागून येवंक ना. ही तुमी मनान एकूच गोश्ट लक्षांत दवरा. आनी म्हाजो बाबा म्हाका एक सांगतालो की म्हजें हांव तुका दिवचो ना आनी तुजें म्हाका नाका. हे आमचे प्रत्येक लोकांचे आयज म्हणणे मनान ही एकूच गोश्ट तुमी घट्ट दामून धरात. जाण दवरात की म्हाजें तें म्हाजें तुजें म्हाका नाका आनी म्हाजें हांव तुका दिवचो ना. पब ही सगळी संस्कृती येतली त्याच्या भितर. परत त्यांचं वेडिंग डेस्टिनेशन आसा खंय भितर. म्हणजे भायले लोक येवन आपली लग्न हे ते कार्य हांगा करतले ज्याचो आमकां कांयच फायदो ना. तेज्या उपरांत तेज्या भितर 2.5 एकराचो खंय बीच आसा तितून आर्टिफिशियल बीच अख्खे इंडियन ना ते हांगा जातले. सो हेजे फाटले कितें कितें एनवायरमेंट स्टडी करून तेंच्यांनी आमच्या गांवाचेर कितें बॅड इफेक्ट जातलो ही स्टडी केल्या काय ना हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही पयर जेन्ना थंय भोंवपाक गेले तेन्ना पयलीं की सगळी गटारां आशिल्लो जितले रस्ते बांदले कॉन्क्रिटाचे तेच्या सायडीक सगळी प्रीकास्ट गटारां हाडून घातल्या आनी ती गटारां हाडून स्टॉप केल्या कंपाऊंडाचे कुशीक. फाल्यां हेजो विचार करा जितले पाणी जे गटारांनी व्हांवतले ते सगळे गांवांत येतले आनी गांवांत येयल्ल्या कारणान जो पठार आसा पळय तो पठार फक्त एका वाड्याक कनेक्टेड ना. वयल्यान जर तुम्ही पळयशीत तळ्यांतल्यान गवंडी वाड्यार येतले दुसऱ्या वाड्या वयल्यान भोळ वाड्यार वयतले आनी खंयच्यान जो सायडीक चोशूय वाटेन तो गांवांक मेळलेलो आसा पठार. सो प्लीज आम्ही आता जसे एक झाले तसे आनीक मोठ्या संख्येन एक जाऊया आणि सगळे भायर सरून आमचो भय काढून त्या गावा खातीर कितें तरी करपाचे आपापले थोडे तरी कर्तव्य बजावया. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. फोंड्या मतदारसंघात पोटवेंचणुके आदी मतदारांचो आंकडो बरोच उणो जाला अशी माहिती उजवाडाक आयल्या. SIR जाले उपरांत 4,000 परस चड मतदार उणे जाल्ल्यान हे वेंचणुकेचेर राजकीय समीकरण बदलपाची शक्यताय आसा. मजगती 9 एप्रिलाक मतदान जातले आनी 4 मेक मतांची मेजणी जातली अशी माहिती भारतीय वेंचणूक आयोगान दिल्या. फोंडा मतदारसंघात FIR उपरांत 4,230 मतदारांची संख्या व्हड प्रमाणात उणी जाल्या. 2022 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत फोंड्या 32,157 मतदार आशिल्ले पूण नव्या वळेरेंत हो आंकडो 27,927 जाला. मतदारांचो आंकडो बरोच उणो जाल्ल्यान येवपी पोटवेंचणुकेचे राजकीय गणीत बदलपाची शक्यताय आसा. राजकीय पक्षांकूय आपली रणनीती बदलची पडटली अशी चर्चा सुरू आसा. फोंडा मतदारसंघातली पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जातली आणि 4 मेक मतांची मोजणी जातली. आदले वेंचणुकेत सर्गेस्त मंत्री रवी नाईक फक्त 77 मतांनी जैतिवंत जाल्लो. हे खेपे रवी नायकाचो पूत रितेश नाईक मळार प्रवेश करतलो अशी वावडी नेटान पातळा. जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेसींतल्यान केतन भाटीकरूय वेंचणूक लढयतलो अशी वावडी पातळा. आता पोट वेंचणुके खातीर सगळेच जाण धोपराक बाशिंग बांदून तयार जाल्यात. मात कोण पोट वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवतलो आनी कोण कोणाक कौल दिवन भोवमतान जैतिवंत करतले हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. The commission met all the recognized political parties and received their suggestions. The commission also met the district electoral officers, the SPs, the IGs, the DIGs, and nodal officers of all the enforcement agencies. The commission also had meetings with the chief electoral officers, chief secretaries and DGPs of the respective states and union territories. The commission also facilitated the BLOs for doing an excellent work for the SIR.
The Commission also interacted with the young and first-time voters and also our sweep icons who are engaged in voter awareness activities. These elections represent not only a democratic exercise, but also the cultural richness of India and truly reflect the unity in diversity of our nation. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ग्रामसभा थळाचेर चिमला पंचायत हॉलात तणावाचे वातावरण निर्माण जाले. व्हड प्रमाणात थळावे हजर रावपाचे आशिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी ग्रामसभा उक्त्या जाग्यार जावची अशी मागणी केली. पूण सरपंचान हॉलाची सुवात पयलींच जाहीर जाल्या अशें सांगून सुरवेक ही मागणी मान्य करपाक न्हयकार दिलो. चिमला पंचायत सभाघरातल्या ग्रामसभा स्थळाक लागून काय काळ तणाव निर्माण झालो. मोठ्या प्रमाणात गावचे लोक हाजीर आसतले देखून हॉलात फावो ती सुवात ना असो प्रश्न गांवकारांनी मांडलो आणि उक्त्या जाग्यार ग्रामसभा जावची अशी मागणी केली. पण ग्रामसभेची सुवात अधिकृतपणान 23 फेब्रुवारीक जाहीर जाल्ली आणि त्या वेळार कसलीच हरकत उक्तायल्ली ना अशें सरपंच हांणी सांगले. देखून निमाण्या खिणाक स्थळ बदलप शक्य ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. मजगतीं सुमार 2 वरां चलपी चर्चे उपरांत निमाणे सरपंचान 29 मार्चाक उक्त्या सुवातेर ग्रामसभा जातली अशें आश्वासन दिलें. पयली 22 मार्चाक पंचायत हॉलात ग्रामसभा घेवपाचो प्रस्ताव आशिल्लो, पूण गांवच्या लोकांनी तो न्हयकारलो. गांवांतल्या महत्वाच्या उदरगतीच्या कामां विशीं ह्या ग्रामसभेत चर्चा जातली म्हूण गांवचे लोक व्हड प्रमाणात वांटो घेतले अशें मुखार आयलां. त्या सरपंचाक कळयल्लें की वयर स्कुलाच्या हितून जे पळय ल्हानशे जे क्लासरूम जे आसा पळय थंयसर जे तूं ग्रामसभा घेता आमच्यो थंयसर आमच्या लोकांक ग्रामस्थांक थंय ती जागा पाळोना. फाटले खेपो तश्यो हांगासर आमच्या ह्या ओपन स्पेसीन आमी ज्यो ग्रामसभा घेताले तशी ती घेवची म्हणटा. पूण इतकें आसून सुद्दां तेणी आपल्या हट्टान ग्रामसभा आसा ती वयर त्या क्लासरुमांनी स्कुलाच्या आयज दवरली आनी ही सभा सुरू जावच्या पयलीं तेका वचून आमी मेळ्ळे आनी ताका रिक्वेस्ट केलो, अरे बाबा जे तरेन हांगासर लोक आतां जमा जाल्ले आसा तितून तूं कितें आमकां थंय मेंढऱ्यान जशें भरता हितून गोट्यांनी तशें हें भरून हांगासर तूं हें घेतलो काय न्ही, ग्रामसभा घेतलो काय न्ही. तेन्ना हो तुजो जो सगळो सेटअप आसा, सेटअप म्हणजे कितें आसा, टेबल आसा, तुज्यो फायली आसतल्यो, जाय जाल्यार थंय ज्यो वयर खुर्च्यो लावन दवरिल्ल्यो आसा त्यो खुर्च्यो आसा त्यो सकयल हाडपाक आमी तुका मदत करता. पण ही जी ग्रामसभा जी आसा आमी सकयल घेवया ना, आमी नोटीस अशी काडलेली आसा, तशें काडलेलें आसा, हें सगळें तो सांगपाक लागलो आमकां. आनी शेवटी कसोच सकयल हाडपाक तो तयार ना जालो. सो आज कशें जाल्लें आसा, तो सरपंच आसा आमचो इतको मदान जाल्लो आसा, इतको अहंकारी जाल्लो आसा, ताका लोकांचें कांयच पडलेलें ना. आनी कितें करता आतां ही जी गेले जुलयान घेतलेली ग्रामसभा तेणी, ऑक्टोबर मागीर जानेवारीची आनी आतां एप्रील येयलो की एप्रिलाची 3 ग्रामसभा आसा त्यो कितें उरता सांगता पेंडींग उरता. सो सांगपाचें कशें आसा, 22 तारखेर तेका तो आमी जेन्ना कंप्लेन गेली व्हिडिओ की तो हें घेना म्हणून, टायमार ग्रामसभा घेना म्हणून व्हिडिओन तेका हें काडलो, कळ्ळें, लेटर बरयलें की तूं आसा ते गेल्या म्हयन्याचे 22 तारखेर आसा ती ग्रामसभा घे म्हणून. पूण हो परतून म्हणटा इतको एका इतको अहंकार आसला ह्या आपणेकार भितर जेन्ना खुर्चेर बसता तुमचे कडेन हें दिवपाक, तेज्या हितून म्हणजे हत्तीचें बळ संचारता आनी आपूण कितको खरो आसा आनी आपूण कितें करता तें सारकें आसा हें तुमचे कडेन मांडपाचो तो प्रयत्न करता. हेणी ह्या मनशाक हो जो आमचो सरपंच आसा आनी तो सेक्रेटरी जो आसा तेंच्यांनी आमच्या फाटल्या आतां
जर पळयलो जर गेल्या 10 महिन्यां भितर आमच्या फाटीन आमच्या गांवच्या फाटीन फाटसून सुरो घातलेलो आसा युनिटी मॉलाच्या बाबतींत म्हणा सगळ्या बाबतींत आम्ही तिका सांगले हांवें की लास्ट टायम जे तुम्ही सांगला आम्ही 23 फेब्रुवारीक आम्ही नोटीस काडलेली आनी हो सगळो आमकां एजेंडा बी सगळो दाखोवचें पडटा म्हणजे खंय मिटींग घेता टायमींग कितको एजेंडा कितें कितें डिस्कशन जातलें हो सगळें नोटीसर आमी दाखोवचें पडटा त्या प्रमाणे आमी तिका सांगलें बाबा पळय आमी हो व्हेन्यू पयलो सेट केल्लो आतां तुमी येवन जर डायरेक्ट करके आमी लीव बीन करचें पडटा कंटिन्यू तो 2-3 दीस पयलीं आमी काम चालू करता म्हणजे ग्रामसभा आतां सगळें ट्रेनिंग बीन करून सगळें आनी तें कंटिन्यू जाता आतां सकाळी जर मॉर्निंग जर येवन जर तुमी सांगता की भायर घेवन कशें जाता हांवें ताका सांगलें तुमकां दिसता एक करी आनी काबार करी आनी फुडली एप्रिलाची आमी भायर घेवन ताका डिस्कस केलें तिकडे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगावची लयराई देवीची जात्रा विघ्नाबगर जावची म्हणून दरेका धोंड भाविकांनी नेम आणि शिस्त पाळची असो उलो प्रशासन आणि देवस्थान समितीन मारला. फुडल्या एप्रिल महिन्याच्या 21 तारखेक लयराई देवीची जात्रा जातली. जात्रेची तयारी म्हणून आयतारा सांजे धोंड भक्तगणांची बसका आपयली. लयराई देवीच्या देवळात ही बसका जाली. मामलेदार शैलेंद्र देसाई हांच्या देखरेखी खाला जाल्ले हे बसकेक देवस्थान समिती तशेंच पुलीस अधिकारी हजर आशिल्ले. बसकेत वेगवेगळ्या वाठारांतले मेळून 2000 परस चड धोंड वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार कांय धोंड भक्तगणांनी सूचना मांडल्यो. आज आमची मिटींग आसली पयली स्पेशल जोडा खातीर आपयली म्हणजे जे गेल्या लास्ट इयर जे स्टॅम्पेड जालें त्याच्या अनुशंगान की आमी कितें प्रिकॉशन घेवन आनी जोडांक कन्सल्ट करूंक शकता पयली ते सगळें आमी आमचो आनी जात्रेचो जो वेव्हार आसा जात्रे पासूनचो पांच पासून तो तेंच्या कडेन मांडपाचो तेंच्यो सूचना घेवपाचो हो आमचो उद्देश आसा. त्या प्रमाणे आमचे आज मिटींग आसा पळय सगळे दोन अपेक्षे पेक्षा बऱ्या प्रमाणे जाले. त्या शिवाय जोडा व्यतिरिक्त आमचे प्रशासकीय अधिकारी मामलेदार साहेब PI साहेब PSI साहेब सगळे आयिल्ले आनी तितून कितें आसा की आमी विशय आसा पयली तो जात्रा आमची कशी जाता सुरवात पासून ती शेवट पर्यंत सगळो विधी आसा आमी जात्रेचो तो तेंच्या मुखार मांडलो तांकां आनी ते शिवाय तांकां हें सांगलां आमी की क्यू सिस्टम आसतली कशें घेतले भितर कशें घेतले आनी भायर कशें घेतले आनी त्या प्रमाणे त्या क्यू सिस्टमाक अनुसरून ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या सल्ल्यानुसार सगळें जातलें आनी त्यानुसार आमी ती पद्दत करतले आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां देवस्थानां आनी प्रशासनाकूय सहकार्य करचें हो आमचो एक मुख्य उद्देश आसलो. दोन गेट केल्ले वता जशी आमी तिरुपती व्हडल्या देवस्थानांनी क्यू मेळिल्ले आसता त्या प्रमाणात तशें थंय वयतले थंय पेंडॉल घातलो वतलो आनी थंयसर लोक आनी थंय उरतले. आतां परत जे मायनींग एरियांत तशें येतले तेंच्या खातीर दोन क्यू मेळिल्ले फाटल्या सायडीन दवरले वतले कोणीच बरोबर वचचें न्हू अशें की फुडल्यान आयल्यार बेगीन पावतले फाटल्यान आयल्यार लेट पावतले अशें ना. समान आमी क्यू घातले फुडल्यान आड घातले फाटल्यान लोक आड घातले तो दोघे जे लोक भावी फाटल्यान येतले आनी फुडल्यान येतले तांकां तितलोच टायम वयतलो आनी फाटल्यान अशें आयल्या उपरांत ह्या गेटीकडे फकत 2 अंक जातले आनी 2 अंकेन ही जी सायडीच्यान जी सेंटी आसा त्या सेंटीच्यान वतले जेन्ना तोडांची गर्दी चड जातली तेन्ना आमी लोकांनी हाडयतले जेन्ना लोकांची गर्दी कमी जातली तेन्ना दोन सरळ वयतले तांकां कोण हाडना आनी खुबशे दोळांची नोटीस मेळटली आसा ती ओपन उरतली. ते करून कशें जाता हें तुमच्या खबर आसा. तुम्ही तुमच्या काळाच्या त्याच्या वापसा कशा पण पायता तुझं सांगा बघा आमच्या घराचा जात्रे मोठ्यापासून देवळामध्ये दोषीकडे दुकानं असतात आणि त्यामुळे असताले रात्रीच्या वेळेला लोक खूप त्रास होतात. 2 आठवड्यानंतर कमी होतात असे गर्दी जातात सुरुवात करून घेतली जातात. एवढ्या गोष्टी त्यांना गेल्यावर घडली म्हणजे आमच्यातले लोक गेले
तो वाढतो. आज ही गोष्ट परत वाढवायला म्हणून आम्ही आमच्या पिया आसा मंडळाचा साहेब आसा कलेक्टर साहेब आसा आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आसा या सगळ्यांच्या डिसिजनात आणि देवस्थान कमिटी आणि माणसांच्या सगळ्या एकमतात समन्वय झालेला की पुढच्या वर्षी व्यापार निर्माण असेल. फोंड्या पोट वेंचणुकेचे फाटभुंयेर वेंचणूक आयोगान आचारसंहिता लागू केल्या. हे फाटभुंयेर गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभाघरांत हे विशीं प्रस्न उपराशिल्लो आनी विधानसभेत अर्थीक अनुदान जाहीर करपाचेर निर्बंध घालचो अशी मागणी केली. उपरांत हे विशीं संबंधितां कडेन उलोवप करून निमणो निर्णय बेगीनूच घेतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें. 15 मार्च 2026 4 वरांचेर सांजे इलेक्शन कमिशनान अनाउंस केले शेड्यूल फॉर इलेक्शन्स ऑफ असेंब्लीज ऑफ 4 स्टेट्स, 1 union territory besides by elections to several assembly constituencies including 21 Ponda assembly constituency in Goa state. Speaker sir, हे नोटिफिकेशन येऊन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो इफेक्टिव्ह जाता 21 पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टान. कित्याक 21 पोंडा असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटी साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टान येता. फायनान्शियल implications and financial liability. Speaker sir, अशे सिनारियोन the very discussions on the demand of grants related to the Department of the Government scheduled today until the assembly continues, the discussions on the LEQs, all having financial implications, become infructus ab initio. In such a situation, every word uttered by the cabinet minister, the chief minister and the council of ministers will be directly violative of the model code of conduct as enforced. The house is supreme in constitutional democracy, but if the ministers are given a go-ahead to merely make announcements using the assembly session platform, it unsettles the level playing field, vitiates the model code of conduct and causes grave miscarriage of electoral justice to all the stakeholders, more particularly of the opposition. Speaker sir, हांव तुमचे कडेन मागता की एक मंत्र्यान आतां म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचो हाजेर स्टँड कितें तो म्हाका क्लॅरिफिकेशन क्लियर जाय आनी खंयच्याच मंत्र्यान कसलेच अनाउन्समेंट करूंक आतां मेळचें ना, कसलोच अनाउन्समेंट करूंक मेळचो ना हें तांकां क्लियर सांगलां जाल्यार म्हाका माहिती जाय आनी सरकाराचो हाजेर स्टँड कितें आहा तो म्हाका क्लॅरिटी हाजेर जाय. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट म्हाज्या हातांत आसा आनी अकॉर्डिंग टू द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आनी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागला तो पळयत जाल्यार इट इज फॉर द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट. त्या खातीर माय कॅबिनेट कलिग्स कसलोच डायरेक्टली आमकां बजेट सुद्दां पास करता आसतना साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टाक लागपी आमी प्रॉमिस करूंक शकना. तुमी जशें म्हटलां की फॉर द लेवल प्ले फील्ड म्हणजे खंयच्याच पद्दतीन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट जावचो ना हाजो जर पळोवपाक जाय आसत जाल्यार आमी म्हाका दिसता अकॉर्डिंग टू द रूल बुक आमी डिस्कस करून दनपार मेरेन हाजेर डिसिजन घेता. सो दॅट इज डिस्कशन इज गोईंग ऑन. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फुलोंग राया पावरे हरी शेबयचो बावलो पावलदारी ढोलताश तण तण तणयता माथ्यार शिगम्याचो भार वाडयता काजींच्या चौरार कोगुळगा येता ओसय ओसय तुका आपयता घुमटाच्या चावितर हाताचो ताप जशे खोलयता घुमटाची थाप गोंयचे वारे गोंयची झाडां पेडां आनी दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार. घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026.
5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. पणजे CCP इलेक्शन जालां आनी ताजो नियाळ आमी घेत आसात. ह्या इलेक्शनाक मतां कशी पडली, बाबूश मोन्सराताचो इम्पॅक्ट कितलो आशिल्लो, BJPचो इम्पॅक्ट कितें आशिल्लो, सरकार BJP जें आसा ताजो इम्पॅक्ट कितें आशिल्लो, अशे तरेचे वेगवेगळी तासां ह्या इलेक्शनाची आमी उलगडून दाखयतात. आज 2 मानेस्त आमचे कडेन आहा, दोनूय म्हत्वाचे लोक आसात. तुमी वळख करून दिता, आमचे मदीं आहा वसंत आगशीकार. वसंताची ही 3री टर्म जिखून आयला आनी तूं भरपूर मतान जिखून आयला. 201 मतां तुका पडल्यात आनी तूं कन्सिस्टंटली तुजी मतां वाडयता आनी तुजे बद्दल लोक तोखणाय करतात तुज्या कामाची. आमचे मदीं आहा दिक्षा मायेणकर. दिक्षा मायेणकराचें वैशिश्ट अशें की 5 वेळा जिखून आयल्या. ग्रेट, तुका हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता सामकें मनांतल्यान. आनी एक मेन म्हळ्यार तुमचे दोगूय जाणांचें वैशिश्ट म्हळ्यार कितें की तुमी दोगूय जाण BJPचे निश्ठावान आनी तुमकां स्वताची मतां आसात. तुमी दोगूय जाण अशा वॉर्डांतल्यान जिखून आयल्यात की जे BJPचे बालेकिरी